दालगादो कोंकणी अकादमीन बुधवारा दालगादो दीस मनयलो. ह्या वेळार मोन्सेनेर दालगादोच्या जिवीत कार्याचेर जाणकारांनी उजवाड घालो. आर्डेक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. कोंकणी मनशाक एकठांय दवरपा खातीर एक वाची उपलब्ध करपाचो विचार मुखार आयलो. आनी हो विचार मुखार आयलो तेन्ना कशे तरेन मुखार वयचें जाल्यार एक संस्था करची आनी ते संस्थे मार्फत आमी आमचें पावल मुखार घालचें असोच निर्णय जालो. दालगाद बाब ह्या हिमांशा गांवांत इटालियन भास शिकतालो आनी मोदयान रात मेरेन ड्युटी पेटोवन तो तेल खोपयतालो. ताका इंग्लिशीन बर्निंग मिडनायट ऑयल. ह्या उपरांत बाब दालगाद वर्गा आनी क्लासची वचनासतना शास्त्राची पदवी जोडली. डॉक्टरेट इन थियोलॉजी आनी लिस्बॉनाचो रस्तो दवरलो. त्याच वर्सा ताका मोन्सिनियर वो अधिकार आनी नांव फावो जालें. कोंकणी ही खरयलेली आनी निजाची भास म्हूण दाखोवंक खोशी आसली आनी कांय भासो तो बोटांचेर खेळयतालो. ताका मराठी येताली, तो संस्कृत जाणा आसलो, तो कोंकणी भास आवयच्या दुदांतल्यान पियेल्लो. जशें ताका आर्या आनी द्रावीड ही भासो येताल्यो देखून ताका कोंकणी एक स्वतंत्र भारतीय भाशेची सगळे गुण आसात आनी नियाळटल्यांक ते सोंपेपणी उक्ते जातात हें कळोवन आयलें. तो कोंकणी भाशेचो इतलो खोलादीक मोगी आसलो की ताचें दुयेंस पासून इतलें वरिश्ठ दुयेंस आसतना ताणें आपल्या दुयेंसाची पर्वा केली ना, पूण आपलें ओपारीचें पुस्तक तयार करपाक मरचे आदी आपणें तें तयार करचें हे दिशेन तो झुजलो. सांगात म्हाका आयच्या काळार कोण आसत ज्या मनशाचे दोनूय पांये कातरल्या आनी तो दोनूय पांये कातरलेलो मनीस एका बाकिणाचेर बसोन आपलें कार्य करता, आपलें पुस्तक भायर सरपाची तयारी करता. असलो येद व्हड सॅक्रिफायस कोंकणी खातीर, कोंकणीच्या साहित्या खातीर म्हाका दिसता कोणेच करूंक ना. तो एक लिंग्विस्ट आसलो म्हणटकूच तो फकत जायत्यो भासो उलोवंकूच शकनासलो, पूण तांचो अभ्यास खोलायेन करतालो. आयज दालगाद कोंकणी अकादमी हो दीस दालगाद दीस म्हूण आतां कितलींशींच वर्सां जालीं मनयत आयल्या. कारण आमी मोन्सिनियर दालगादाच्या आसऱ्या खाला आनी ताच्या आशिर्वादान ताणें दाखयलेले वाटेर चलोन प्रयत्न आमचे चालूच आसतात.